बिगर गोंयकार कंपन्यांनी केल्ल्या प्री-पोल सर्व्हेचेर विजय सरदेसायाक मात्तूय विश्वास ना. जरी प्रुडंटान सर्वेन विजयाक अनसेफ दाखयला तरीकूय ताका प्रुडंटाच्या सर्व्हेचेर विश्वास. तो म्हणटा गोंयकारांचें तें मत. वेळी न्हयाच्या राष्ट्रीयकरणा आड मिटिंगेत तो उलयलो. प्रुडंटाचो दुसरो सर्वे सोमारा रातचो 9 पळोवंक मेळटलो. गोंयकारांनी हाजे फुडें खंयचे घाटियांनी केल्ली सर्वे, नॉन गोवन खंयचे पेपरांनी केल्ली सर्वे मारप न्ही. कित्याक हे फकत आमकां फामाद करपाक आयिल्ले सगळे कडेन बरयला की आम आदमी पार्टीक 30% वोट आनी कोणाक आनी कितले पर्सेंट वोट. तो सर्वे करपी मनशान केन्ना लायव्ह सर्वे करूं ना. हे ताणें फकत दिवपाक ताका एक गुळगांव एक दुकान दिलें. ही आतां फ्रॉड कंपनी सर्वे. आता गोंयकार आहात पळय प्रुडंटाचो रिपोर्टर आहा. प्रुडंट म्हणटा सर्वे काडली. प्रुडंटान म्हणजे हांवूच पयलो सारको हांव शेकी आहा इतले म्हणूनच हांव प्रुडंट सर्वेक मानता. कित्याक ती गोंयकारांनी केल्ली सर्वे. फाल्यां जर सर्वे फ्रॉड जाली प्रुडंटाक लोक प्रुडंट पळोवपाचें बंद करतले. हे जे भायले येतात ते खंयचे सर्वे करून करतले आनी फाल्यां कोण सोडून वतले. न्हयांच्या नॅशनलायझेशनाचेर जाप काडिना म्हूण ताणें वेळीच्या आमदाराचेरूय टिका केली. तुमचो आमदार वेळीचो आमदार वेळी सांगता लोकांक की आपूण लोकां बरोबर आहा पूण पणजे वचून यू टर्न मारता लोकांक घुसरता. कापासाचो जर खरो जर आहा जाल्यार रिकॉर्ड काडली कितें केलां तें पयलींच्यान दाखय. तूं कितें वेळी चर्च केसीन कितले जाण सुटले ओ तुका कितें फायदो जालो आनी तो डेव्हलपमेंट केला जाल्यार डेव्हलपमेंट आनी फक्त सेल्फ डेव्हलपमेंट केल्लो हांकां कितें फायदो जाल्लो आसतलो. हे सरकाराचे चमच्यांनी गोंय विकपाक सरकाराक सपोर्ट केल्लो आहा इन्क्लुडींग नॅशनलायझेशन आनी आमकां घरांत हाडप हे सगळे गोंयकारांचे कर्तव्य जालां. कॅपिटल ड्रेजिंग नाका. सगळ्यांनी एकठांय येवन न्हयांच्या राष्ट्रीयकरणाक विरोध करचो म्हूण गोवा फॉरवर्ड मागता. कार्यकर्त्यांनी कागदाची काळी व्हडी सोडून निशेध केलो. कॅपिटल ड्रेजिंगाक आमचो ड्रेजिंगाक विरोध आसपासून न्ही. कॅपिटल ड्रेजिंग केलें जाल्यार सगळे नुस्तें आनी बायोडायवर्सिटी हाजी नश्ट जातली. पूण जे ड्रेजिंग क्लिनलीनेसा खातीर करपाक जाय, जे ड्रेजिंग पॅसेंजर ट्रॅफिका खातीर करपाक जाय, जे ड्रेजिंग टुरिजमा खातीर जाय आनी जे ड्रेजिंग आमची बोटी खातीर जाय ते ड्रेजिंग अवश्य करपाचें. पूण नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर्स केलें जाल्यार व्हडल्यो शिपी येतल्यो आनी ताका लागून कॅपिटल ड्रेजिंगान रिवर बाकी संपत्ती आसा ती नश्ट जातली. आमचो गव्हर्नमेंट गोंयचो गव्हर्नमेंट म्हणटा ना आमी रिवर इकूना आमी जाणा तुमी इकूना म्हण तुमी कित्याक सेंट्रल गव्हर्नमेंटा आमी दितात. ताका लागून हांव हात जोडून मागता आमी सगळ्यांनी एकठांय रावन ह्या प्रोटेस्टाक हेजे फुडें तुमी आदार दितले म्हूण हांव विश्वासान रावतां. प्रुडंटा खातीर विश्वेश प्रभुदेसाय. मडगांव नगरपालिकेन रस्त्या कुशीक बेकायदेशीर वाडयल्लो फुटपाथ मोडलो. बिल्डर खंय त्या जाग्यार पेवर्स घालून तो पार्किंगेक वापरतालो. नगरपालिका म्हणटा डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर काडिल्ली. बिल्डर म्हणटा नगरपालिकेन ताका नोटीस दिनासतनाच फुटपाथ मोडून उडयलो. We had done no construction on the road. We had only beautified the place. We had just put pavers as it was just looking better and giving a good look to the vicinity. The municipality today just came and started demolishing the structure. We had not, they never served us any notice. In fact, we had got a hearing to be on 25th of October at 3:45 p.m. at the municipality. But we want to know why this demolition came without serving us a notice. Nor did they tell us to remove the pavers, no nothing. I want to also know like why sudden approach by the municipality and on what grounds do they demolish this place without serving us a notice. Under Municipality Act they should serve us a notice. I'm not blaming the municipality or someone else. I don't know whether it's a political gimmick or what. ही जी आता डेमोलिशन चालू आसा पळय ही जी एरिया आसा ती गिफ्ट डिफ्ट केल्ली आसा मुन्सिपालिटीक. गिफ्ट डिफ्ट केल्या प्रमाणे त्या कितें आसा पळय इलिगल कितें एक्टिविटीज केल्ली आसा पळय ते आमी काडटा एज पर द ऑर्डर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द चीफ ऑफिसर. आनी ऑर्डर आसा ताका काडपाक. कितली ऑर्डरी आहा तुमकां हांगा? कंप्लेंट कोण दिली कंप्लेंट रेसिडेंस ऑफ टॅक्स बिल्डिंगान केल्ली आसा. सगळी ऑर्डर कितली आहा तुमगे हांगा इलिगल हांगा म्हणून? एकच नोट काडपाक लायला आनी ती आसा ती कोर्टान केस आसा दुसरी तारखेर सद्या हें आहा तें काडपाक लायल्या. It is not like that we have not sent notice.
case is going on the complaint of one of our journalist, and that is already under hearing. We have not touched area which is already mentioned in our transgression report and notice. Now whatever area we have touched is of gifted area to municipality. It is a property of municipality. But it is not like that we have not issued notice. They are aware. Even earlier also my people have gone for removal of that. 2 to 3 times they have told verbally that you remove, yet it is coming in our area, but they have not attended this any instruction of my staff, and therefore we have removed that pavers or whatever comes in our area. Now partly garden comes, that I will get it demarcated on 24th when hearing is there regular, and then after we will remove it. सेसाच्या कामगारांची दिवचले निकतीच मोर्चा आनी सभा जाली. कामगारांक तांचो युनियन लिडर थारावपाचो अधिकार आसा, मात कंपनी आपल्यांक जाय तेच करूंक सोदता. सरकारान लक्ष घालून विशय जाग्यार घालचो म्हूण कामगार मागतात. सेसा म्हणटा कंपनी कामगारां बरोबर बसून उलोवंक तयार आसा. एम्प्लॉईज युनियनचे कामगार म्हणटा की युनियन हो करप आमचो जन्मसिद्ध अधिकार आसा आणि हो युनियन आमी फॉर्म केल्लो आसा. आमी अजित सिंगांक आमचो युनियन लिडर रिकॉग्नाइज केल्याशिवाय कशेंच रावचे ना. Leases आसा cannot be the assets of any company. हांव चॅलेंज दितात. वेदांताचो जर कोणी हांगासर आसा जाल्यार मनीस तर हांव ताका चॅलेंज दिता. आजय वेदांतान जे आपले लिजीस आसा 5 लिजीस जेची एरिया आसा जवळजवळ 439 हेक्टर्स सगळ्यात व्हडले गोंयांतल्यो मायनी तो जो आपले एसेट म्हणून दाखयता आणि मागीर त्याचेर कॅपिटल करपाक सोदता हे सगळे बेकायदेशीर आसा. अजूनही त्याच्या हातीन कायदेशीर मायनी ना आणि तुझ्या हातीन जेन्ना कायदेशीर कांयच ना तेन्ना बेकायदेशीर रित्या तूं खाणी लॉक करता आणि कामगारांक रस्त्याचेर हाडटा. म्हणजे कायद्याची व्याख्या कितें? तुज्या अनुसार एक बरी तो कान पिळी म्हणजे कामगारां खातीर एक न्याय आणि तुज्या खातीर दुसरो न्याय. पण दुर्दैव आमचे आसा तुमकां आणि आमकां वापरले वता केन्ना 5 वर्सांनी एकदा. It may be your interest, Vedantaच्या संदर्भात. It may be your interest to be our masters, but how it can be ours to be our slaves? ह्या आंदोलनातल्यान गोंयभरान जे मातबर मातलेले जे मॅनेजमेंट आसात, जंय जर कामगारांचेर अन्याय जातात तांकां जर वाचा जर फोडटली, तांकां जर न्याय दितलो जाल्यार आमकां मयेकरांक आनी दिवचलकारांक हे आंदोलन घेवन फुडें वचचें पडटलें. राजकारण सगळ्यांनी कुशीक दवरचें आणि हांव राजकारण न करता ह्या लोकांक बरोबर रावचें आणि त्या बरोबर त्या लोकांचो प्रश्न सुटोवपाक म्हणटा तो तांच्यांनी प्रयत्न करचो. सरकाराक आमचे सांगणे आसा की हो प्रश्न वेदांताक किंबहुना गोंयच्या उद्योग धंद्याक जर तुका सांगपाचें तुका जर सांगपाची जे हिंमत ना आणि जर तुका सांगपाचें ना किंबहुना तुका राजकीय इच्छा शक्ती ना जाल्यार तुमकां पांय उतार जावचे पडटले. ह्या सरकारान आणि ह्या नेत्यांनी आमचो जर कामगारांचो प्रश्न जर सोडलो ना जाल्यार येता त्या 2017च्या किंवा त्याच्या पयलीं जरी सुद्धा येयले जाल्यार येता त्या विधानसभेच्या निवडणुकेत एका सायडीन भाजपा आणि त्याच्या विरोधात सगळे पक्ष आणि कामगार असतले आणि भाजपा मात्र नेस्त नाबूद जातलो. सेसा कंपनी कामगारांबरोबर बसून चर्चा करपाक तयार आसा. सगळे विशय बसून सोडोव येता म्हूण कंपनी प्रुडंटा कडेन उलयल्या. न्ही आमी एज अ कंपनी वेदांता ऑलवेज आमकां आमचे इंटरनल जे युनियन आहा ते तांकां आमी वर्कर आहा तांकां आमी ऑलवेज सपोर्ट करता की तांणी आमचे दुसऱ्या युनिटांक जे युनियन आहा की सदांच इंटरनल युनियन आहा आनी तेच तांचे डिमांड घालतात आनी कंपनी ऑलवेज नेगोशिएट्स विथ देम. बट हियर हांगा भिचुअली एक काम जालें की जालां की देर आर सम पर्सन्स विथ सम मेलिफायड इंटेन्शन्स अँड पॉलिटिकल एस्पिरेशन्स हॅव मिसगायडेड आवर वर्कमॅन into creating all this unrest. So we believe in internal union. Our workmen are the best leaders. इंटरनल युनियन म्हणजे तुमचोच एक कामगार लिडर असता ते? या आमच्याच कामगारां भितर लिडर आसता त्याच येवन कंपनी कडेन उलयतात. तुमचे बाकी सगळे युनिटांनी सेम सिस्टम? या आमचे सगळे दुसऱ्या मायनीचेर अशेंच आहा की सेदा गोवाचे इंटरनल युनियन आहा आनी तेच कामदार तांचेच लिडर चूज करतात भितर इंटरनल युनियन आनी कंपनी कडेन उलयतात आनी आमी आमचे रिक्वेस्ट कामगारां कडेन की तांणी कंपनी कडेन येवन उलोवचें आनी नॉर्मलसी रिस्टोर करची. ओके, तुमी डिस्कशनाक रेडी आहा सगळे? आमी डिस्कशनाक रेडी आहा. आमच्या कामदारां कडेन आमी डिस्कशनाक रेडी आहा सदांच. न्ही एज फार एज थर्ड शिफ्ट इज कन्सर्न आमच्या सगळ्यो मायनी ऑल 3 शिफ्ट चालू आहा काम
आणि आमी बिचोले कामदारां कडेन आमची जो लास्ट सेटलमेंट जालो 2014 ताजेर आमी व्हेरी क्लियरली सेटलमेंट एग्रीड जाल्ले आहा की थर्ड शिफ्ट करतले म्हणून. आणि आफ्टर द मायनींग बॅन आमी जेन्ना लास्ट 1 year आमी काम चालू केलें तेन्ना सावन आमची थर्ड शिफ्ट बिचोले मायनीर चालूच आहा आनी कांय इश्यू ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.